देवबरोबर ब्रेस्तर तुम्ही मोगजन कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमात असाव आज परत ब्रेस्तरायला आणि तुम्ही तुमची आणि आमची ही भेट हरी एका ब्रेस्तराची परत एक पोटी आम्ही करूंक हांगासर आसाव. हांव रेमंडी करून ताकोडे म्हणजे नंबर जावन 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर. हरी एका ब्रेस्तराईस आमी कोणाक तरी एका नवा मनशाक हांगासर आपण हाडतो आनी तुमच्या माहिती खातीर कोंकणी मनीस येवन हरी एक पोटी नवो नवो विशय तुमचे कडेन उलयता आनी कोंकणींत रावून कितें पुरा साधना करूंक साध्य आसा आनी हरी एक पोटी तें साधन आमच्या इतर कोंकण्यांक कितले उपकाराक पडटा म्हणल्या विशयांत हांगा प्रस्तुत येता. तुमकां 1 घंटो रावयची जाल्यार आमी कितें तरी कुतुहलाचो विशय सांगूंक जाय पडटा. त्या देखून हरी एक पोटी नवें कुतुहल तुमच्या मध्ये अनावरण करचे प्रयत्न म्हजे जावन आसा आनी आज परत नवें कुतुहलन नव्या विशयांनी तुमच्या सांगत आयला. हांव आज आल्बर्ट डिसोजा लोरेटो या फर्ला हाका बंटवाळ तालुक्याच्या हाका तुमच्या मुखार हाडून आयला. आल्बर्ट डिसोजा एक गल्फागर एक्स गल्फागर आनी आज तो गांवांत रावल्या उपरांत बेश्टें गांवांत रावून कितें तरी सकाळां बरें दीस सारन डेपोजिटाची इल्लीशी हाडून येवचें थंय बरी ना. रात दीस कृषी विशयान चिंता तो आनी कृषीक आपूण मात कृषी करना उरिल्ल्यांच्या कृषिका विशयान चिंता आनीक सावयवा या ऑर्गॅनिक कशें करियेत एग्रीकल्चर कशें करियेत म्हणल्या विशयांत सबारीतचे विशयी पळयता करता आपणाक आपणा वयत प्रयोग करता आनी सांगतात आपणाच्या कॅरफाचेर एक माती परीक्षा केंद्र आपणाच्या जाग्यार आपणाच्या एका शॉपान दवरून लोरेटो पदवार चर्चा इगर्जे तिके लागीं तांणी केलां आनीक सुमारे 2 लाख भर इन्वेस्ट करून लोकांच्या गरजे खातीर कृषिकाच्या गरजे खातीर एक केंद्र पयशे आले आनी काले प्रक्रियेत म्हणल्याक हे कारण एक हाडो त्या देखून हांगासर आयला तो. स्वागत आल्बर्ट. स्वागत तुमकां. आल्बर्ट म्हळ्यार एक पळयतना एक अजून एक 16 बरें दिसता. बरेंच न्ही सांग हाच्या फाटल्यान थोडे राज आसात. वय सांग खंय जल्मलोय भाऊ भयणां कोण खंय एज्युकेशन जालें तूं मातये कडेन म्हणसर परतून कसो भोंवलोय. पयल्यान पयलें आयच्या कार्यक्रमाक म्हाका तुमी अवकाश दिल्यार तुमकां देव बरें करूं आनी सर रयत बंधवांक म्हजे प्रणाम. हांव जल्मल्लो लोरेटोच्या गांवांत बंटवळ तावन एक लगभग 2 किलोमिटर पयस आसा. ल्हान व्हड जालो थंय उपरांत म्हजें शिकाप कोडयाळ बंटवळ चल्लें. मागीर हांव टेक्निकल शिकप खान घेवन थोडे गांवांतच थोडे हांवें काम केलां पूण तें पंथाक पावना. त्या देखून ताच्या उपरांत म्हाका म्हज्या भावांचो आनी बरो सपोर्ट आशिल्लो. भाव आर्वीन धाकटो भाव आर्वीन ताच्या उपरांत मदलो ऑस्टीन मागीर हांव व्हडलो आल्बन. आमी ताचेय एग्रीकल्चराचे बेज आमी एग्रीकल्चर कुटुंबांतलो आमी आतां सांगाता मेळोन एक टास्क म्हळ्यार आमचे मुखार एक व्हडलो एक हें आसा थीम आसा तो आमी कसो मुखार व्हरचो कशें करचें ह्या विशयान आमी वस्तू तकली हाडून जाल्या उपरांत ह्या एका कार्याक आमी देवल्या. पूण हाका म्हाका म्हजे मम्मी डॅडी म्हजो डॅडी आयजक डिसोजा तो मँगलोर ओरिएंटल इन्शुरन्सान एडीएम जावन आशिल्लो. वय ताच्या उपरांत मम्मी घरदार सांबाळटाली आनी तांचो सपोर्ट आशिल्लो. ना ताचे तो इन्शुरन्स म्हळ्यार ह्युमन इन्शुरन्स न्ही तें व्हेकलाचे इन्शुरन्स कंपनी ओरिएंटल इन्शुरन्स. वय आनी तो स्पेशली हल बोट्स आनी पुरा डिपार्टमेंट तो पळयतालो. तो एक कश्टांचो सब्जेक्ट तो पळयतालो. तांचो बरो हुशार आशिल्लो आनी तशें मम्मी घरदार पळयताली आमकां बरें शिकप दिवन अशें वाडयलां. आनी ताच्या उपरांत शिकप जालें कितें शिकलोय तूं. हांव म्हजें प्राथमीक शिकप लोरेटो जालें. ताच्या उपरांत कन्नड मिडियम. वय कन्नड मिडियमांत शिकलो. जाल्यार खंय इंग्लीश मिडियम नाशिल्लें. आमी ताच्या उपरांत इंग्लीश उलोवंक शिकल्ल्या. आमी बंबय येतना आमकां इंग्लीश उलोवंक येनातलें आमी तोंड पळयताले. हाव आर यू म्हणटाना आमी हांसून पळयताले हांसचे आहले आमी. पूण आज परिस्थिती उलटी जाल्या. तशें मागीर म्हजें कॉलेजी शिकप एसवेसान जालें. वय लागीं जालें. मागीर म्हजें टेक्निकल शिकप आमी सुंकता कट्टे केलें. वय अशें ताच्या उपरांत हांवें मागीर थोड्या बिझनेसाक हात घालो. तें थोडो तेंप चल्लें. मागीर पॉलिटेक्नीक. वय तशें ताच्या उपरांत ऑटोमोबायल इंजिनियरिंगान सनद दवरली
मुखारी हांवें तातूंत कोट्टार चौकींत एक व्हड जैत एक वर्कशॉप आशिल्लें आमचें वय आमी डेंटिंग एंड रिपेअर कितें रिपेर्स इंजीन ओवरऑलिंग आनी बॉडी बिल्डिंग आमी स्पेशलिस्ट जावन आशिल्ले लॉरीक टँकराक ट्रकाक आनी बसांक आमी एक कंप्लीट बॉडी शिल्ड बांदचे आमी काम करताले मागीर परिस्थितीक लागून कामां उणी जाल्या उपरांत तें चल्लें ना मागीर सकास आमी सोडलें मागीर हांवें सकास गल्फाची वाट धरली हाचे मदें काजार जालो काजार जावन 10 वर्सां गांवांत रावल्या उपरांत मागीर गल्फाक गेलो तातूंत म्हाका आमकां 2 जाण पूत आसात व्हडलो पूत ताचें एग्रीकल्चर शिकोवन धारवाड आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॅनडांत करना आसा धाकटो पूत हांव फर्स्ट इयर इंजिनियरींग सेंट जोसेफ्सांत अशें हांव एक 14 वर्सां भर 18 वर्सां भर हांव गल्फांत आशिल्लो वय लॉंग टर्म वय हे 14 वर्सां एका कंपनींत एस्टिमेटर जावन काम केलें ताच्या उपरांत म्हाका एक बरें ऑफर आयिल्लें रसल कैमा थंय हांव प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन गेलो कोणाच्या अंडर काम करचें बारी आराम आयचें आमी रिपोर्ट करचें जाल्यार आमच्या मॅनेजराक पूण प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन हांव काम करूंक घेताना म्हाका समस्ये म्हजी न्हीद उणी जाली काम चड जालें कित्याक हांवें सांगलें कोणेंय विचारतना हांव आन्सरेबल यू आर आन्सरेबल वय हांवें तांकां आन्सर दिजें तशें म्हण सांगून हांव त्या कामाक दवरसाना म्हाका बारी बरें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें व्हडल्या लेवलाच्या मनशांक उलोवंक मेळ्ळो तशें म्हाका हांवें थोडें एक्सपोजर बरें आसा आशिल्लें तातूंत म्हाका म्हणल्यार हर एका मिटिंगाक वचोंक आसतालें क्लायंटां कडेन उलोवंक आसतालें कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन उलोवंक आसतालें तांची हर एक समस्या आनी परत टेक्निकली सॉल्व करचें काम आमचें अशें इंजिनियरींग उपकारा पडटलें न्ही ऑफकोर्स वय आनी तुजी बॉडी बिल्डिंगाचे उपकारा पडटलें की ना बॉडी बिल्डिंगाचे कांय उपकारा पडना ना पडना वर्क एक्सपिरियन्स ना हें म्हळ्यार हांव शिकलो ऑटोमोबायल इंजिनियरींग आनी हांवें काम केल्लें सिवील इंजिनियरिंगाक म्हाका म्हज्या काम मेळ्ळे दीस म्हाका व्हडलो गुडो सयत म्हज्या मुखार आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें इजी नासलें ऑटोमोबायलाचें पर्टिक्युलर ताका प्रायस लिस्ट आसता पूण हांगा सिविलाक तुका खंयच्या नमूनेचें जायजें तें विंगड आसता म्हाका तें तो टास्क म्हाका तो कंप्लीट करूंक बारीक कसो जालें पूण 14 वर्सां काम केलें हांवें त्या कंपनीक ग्रीन लायन इंटिरियर्स तुजें आयकल्ल्या हर एका युथान आलोचन करीचे शिकल्लें मात्र मेळटा म्हणून राखून बसचें न्ही ना गल्फाक गेलो म्हजो भाऊ BSc ताणें फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्सान गेल्लें आनी तो अकाउंटंट जावन काम करतालो म्हणजे काम मेळ्ळें जाल्यार स्टिक जायचें पूण शिकची तुजी बुदवानकाय वय मारा राखून रावचें न्ही हांव शिकला येंत म्हाका तेंत काम दी देखून आतां आमचे तरणाटे परत भायर शिरकोन आसात वय आनी गांवांत येवन सकडांनी सोडचें मात्र सोड न्हू हांव तें काम करता हें काम करता ना खंयचें काम मेळ्ळें ताका स्टिक जायचें ना म्हाका 5,000 10,000 राखून रावूंक ना तुका 2,000चें काम मेळ्ळें फाल्यां 4,000चें मेळटलें बेसीक एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वय आनी ताच्या उपरांत म्हाका पयलींच्या कंपनींत व्हडलें एक हें मेळ्ळें म्हळ्यार हांव ISO सर्टिफायड इंटरनल ऑडिटर एक ब्रेक काढून घ्या या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा अल्बर्ट डिसोजा एक मेकॅनिकल इंजिनियर जावन गल्फा वचून इतलें पुरा करून आता एक सॉयल टेस्टिंग सेंटर चलोवन कृषिकां खातीर एक आपणाची एक ऑर्गॅनिक रितीन कृषी करची कशी म्हणल्या विशयांत मस्त स्टडी करना आसा पळय आमचे मदें आसा तो V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली केतना एक ब्रेक काढून घेता स्वागत मग जन कोंकणी भाषेन लेखित या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा अल्बर्ट डिसोजा एक सॉयल टेस्टिंग एक सेंटर घालून गल्फांत पाटी आयल्या उपरांत कितें करया म्हणल्या खातीर ऑर्गॅनिक कृषी करी जे म्हणल्या खातीर व्हड्या उत्साहान आपल्या काम तो लॉरेटेंत एक सेंटर करना आसा आनी आमच्या सांगता आसा तो ऑर्गॅनिक म्हळ्यार कितें ऑर्गॅनिक एग्रीकल्चरींग म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयांत एक स्पश्ट आयडिया आमी कितें म्हणटा आमी हाडल्या तरकारी एक बबड्याक 10 रुपयाच्या बबड्याक हांवें 50 दिले कित्याक म्हणल्यार ती सावयव म्हणटा की नाही
एक एक दूध हाडटा या एक मोगे हाडटा एक ऑयलची भाजी हाडटा हे सावयव देखून हांवें 20 रुपयांच्या ऑयलची भाजयेक 40 दिले म्हणटा आतां आल्बनाकडे हांवें विचारचें सावयव म्हळ्यार कितें ऑर्गॅनीक म्हळ्यार कितें आमी मोल दिल्ले मात सरता ऑर्गॅनीक नाही What is it? अंतू तुम्ही मॉल दिवन कितें हाडलां तें निजोन ऑर्गॅनिक म्हणलें ती उपरांत ही गजाल हय पूण ताका एक सॅटिस्फॅक्शन हांवें हाडलां ऑर्गॅनिक म्हणलें ताका एक खुशी ताच्या घरच्यांक खुशी हय तितलेंच देखून ते रुचीन खाता तो हय पूण ऑर्गॅनिक केदाळ जाता म्हण सांगल्यार आमी घरा करून खाताना ती हांवें 100% ऑर्गॅनिक म्हूण सांगूंक जाता नाही हांव कशें नाही आतां ऑर्गॅनिक करचें कशें ना 2 नमुना सांगतो एक पयलीं तूं म्हाका सांग वय, तूं कृषी. ऑर्गॅनिकाक कसो पावले म्हळ्यार गल्फ कित्याक सोडली हांव आतां थंय एक 3 वर्सां मागीर प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन काम केलें कंपनीची परिस्थिती आमकां ओनर उपरांत आमकां कळटा आनी ताणें चिंतलें की आमची कामां आनी आतां उणी जातात देखून हांवें म्हजेंतल्याक चिंतलें तांणी कोणाक पयशे जाल्ल्या म्हणल्याक हांवें चिंतलें आतां म्हजे पयशे खाणे नवेचे मरे न्ही हय देखून हांवें म्हजी गांवची वाट धरली हय ओनर म्हणून आसलो तुका जाय जाल्यार दुसऱ्या कडेन उलयता म्हणून ना हांव एकटें न्हय म्हळ्यार उपरांत ना तो केदो व्हडलो ओनर जावन दी आय डोंट केअर हांवें म्हजे म्हणजे पयशे प्रकान गेले गांवची वाट धरली कांय ना जाल्यार म्हजे कडेन उस्तो माती आसा हय तशें हांव गांवाक ऑर्गॅनिक स्टार्ट केलें गांवाक आयिल्लो नंतर मागीर हांवें थोडो तेंप आलोचन केली कालें करचें म्हूण सांगून आरविंद म्हजो भाव धाकटो तो ऑलरेडी कृशीक एक बारी माहितदार मनीस तशें आमी आलोचन करनासतना आमी एक संस्था उद्घाटन करया म्हणल्यार एका आलोचनेक आयल्या ती आलोचना अशी आसली की आरविंदान स्थापन केल्ले थोडे संस्थे आसात ते एस फार्म्साच्या अंडर आसात तशें मोवाच्या आनी काण्णे असले थोडे प्रोडक्ट्सांत आमी इनवॉल्व जावन जाताना सकाळच ताणें ऑर्गॅनिक कृशी सावयव कृशी सुरू करून लगभग 8 या 9 वर्सां जावंक जालीं आतां पूण तो म्हळ्यार सरकारी हिट कांय घालना ना तशें म्हूण न्ही सरकारी हिट एकदम सोडूंक जायना कित्याक म्हण सांग ना तर तुका कृशयेंत कांय उत्पन्न मेळना त्या देखून आमची ती कृशी अशी आसा 100% सावयव एक प्लॉट आसा 75% 50% 25% अशें तें तूं आमी उणें उणें करून हे सप्लिमेंट दिजे सोडून एकच पाटी हांव ऑर्गॅनीक करता म्हूण सांगल्यार जायना आनी ऑर्गॅनिकाक येताना एनिमल वेस्ट आनी एनिमल वेस्ट म्हळ्यार सारें ताच्या उपरांत बोकडेच्यो बिट्ट्यो अलें पुराय येता मागीर थोडे डुकराचे तें आयलें जावन वय ऑल एनिमल वेस्ट तो आनी रुखा झाडांचे फांटे कोली तें पुरा हें पुरा मुळा घाल्ले तक्षण तें सावयव म्हणून जालें तांतूय NPK आसा आमी मोला कडून येता तें गुणयांतलें केमिकल NPK तांतूय NPK म्हळ्यार कितें नायट्रोजन फॉस्फरस आनी पोटॅश पोटॅश वय हे केमिकल नॅचरल ह्या झाडांनी आसा NPK केमिकलान घालतना झाडाक वेगळी मेळटा रयत राखून रावना ताणें एक 2 एकरे बेळें केल्लें म्हाका आजच रिजल्ट जायचे फाल्यां सो दीस गोतूना आनी केल्ल्या बेळ्याक ताका मोल मेळताय गोतूना रिस्क काणून करता तो बेळें बरें जालें आयलें जालें पूण हाका सावयवाक येताना कितें जाता म्हूण सांगल्यार ताका मनशाक ताळमेळ जायचे तें आज घालें फाल्यां मेळना सोंसणीक जायचे आदीं करताले आदीं मोगीन करतना सारें घालताले गोबर घालताले जालें ताच्या उपरांत ही प्रोसेस कंटिन्यू आसली आतां हे कोली सारें एनिमल वेस्ट हें पुरा घालून त्या मायक्रोब्सांनी ते जिरोवन सूक्ष्मजीवी म्हणटात सूक्ष्मजीवी वय त्यो भुमींत आसात म्हळ्यार त्या मातयेंत ऑलरेडी आसात ताच्या उपरांत नागपूर हे पुरा नागपुराक रयतना मित्रां म्हणटात हे पुरा सांगाता मेळोन हें पुरा घाल्लें पुरा कंपोस्ट जावन म्हळ्यार खातात ताका हर एकाकी नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅश हाका पुरा डायजेस्टर्स आसात डायजेस्टर्स म्हळ्यार हे सूक्ष्मजीवी ते पर्टिक्युलर आयटम मात्र खातात ताच्या उपरांत मेळिल्लो प्रोडक्ट मात्र झाडाक मेळटा आमची चिंता कशी आसा की खावन कितें म्हळ्यार एक्झिट करता तांच्या वय तो ताका
जडाक डायरेक्ट मेळचो ईट एक हांचे मदें संबंध आसा हे संबंध ना जाल्यार तें जड जायना आतां आमी NPK आर्टिफिशियलान घालता तो ऑयल फॉर्मार दवरला गल्ले तक्षण मेळाचे पूण तो ह्या जिवींक पुरो पॉयझन जाता देखून नॅचरल आसले मरता मोरता सूक्ष्म ते मरता गी कंप्लीट मरता गे वय कंप्लीट मरता ताका सूक्ष्म जिवी थंय हे नात नागपूर वाडानात आतां कोण 50% 25% मात हीट घालून आनी परत इल्लें उणें करून येता तांच्या तोटान गेल्यार नागपूर जाय तितल्यात युरिया जायना ना हे पूरक आयटम्स आमच्या एनिमल वेस्टांत आनी रुखा झाडांत आसात हांवें सांगलें बरी ताका टायम येता आतांचे पिळगेक राखून रावंक टायम ना आज जड घालें हायब्रीड जायचे फाल्यां फ्रुट्स जायचे इतल्यांत थियरी इतलीच तांची हे अशें केल्यार चलना पूण पूण हे ताचे प्रोडक्ट कितले येता म्हळ्यार आतां कित्या आमी सावयव गेल्ल्याक आनीक युरिया या पोटॅश गेल्ल्याचे कितले इळुवरी कितले येता म्हळ्यार वय हे बरें सवाल तुमचें बरें सवाल इळुवरी येता पूण हांवें आवणच्या वर्सा सावयव रितीन करन ह्या वर्सा हांवें प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करूंक जायना म्हाका इतलोच येजे इतलोच प्रोडक्ट येजे म्हणलें करूंक जायना ह्या वर्सा गेल्लें त्या झाडाक मिळचें येवच्या वर्सा देखून हांवें म्हणचें त्या रैताक ताळमें जायचे आनी तूं मस्त संगती आसा न्हू आनी कॉन्ट्रावर्सी आसात कित्याक म्हण सांगल्यार एका रैतान एक एकरो 2 एकरो टोमॅटो घालो आनी तो ताच्या उपरांत ताका मदें कीड लागली ते दोमोशेर ताणें ऑर्गेनीक रितीन केलां बरें येयलां कीड लागतना 1-2 एकरे पळोवन एकच ताणें सोडीचे नातर गांव सोंडावाचे नातर वखत मारीचे आतां वखत मारल्या मुमेंटाक तुजें ऑर्गेनीक गेलें तूं कालें कर तुजें ऑर्गेनीक बंद पडलें तशें देखून आमकां कॉन्ट्रावर्सी आसात तेन्ना हांव म्हज्या पुता कडेन ह्या विशयान डिबेट करनासलो ताका दुसरें कसलें सोल्युशन ना कीड लागल्या ना सोल्युशन ना तातूं थोडे ऑर्गेनीक ना आसात थोडे प्रोडक्ट आसात आतां हांव थोडे स्प्रेस आसात आतां थोडे प्रोडक्ट्स आसात आतां लायक आतां हे फंगस इफेक्ट जाल्यार हेंग मारूंक जाता ताच्या उपरांत थोडे प्रोडक्ट आसात हे वायरस आयला हे मारूंक जाता आनी थोडे मोस्ट प्रोडक्ट आसात हे प्रोडक्ट स्प्रे केल्ल्यान खावंक जाता म्हण सांगल्यार आनी पॉयझन नातिल्ल्यान भुमीक पॉयझन म्हळ्यार आतां तुजे कडेन आसचे हे प्रोडक्ट खंयचेय पॉयझनस न्हय म्हळ्यार युरिया बरी या तांच्या बरी न्हय ना या तुका एंडोसल्फर खंयचे मारता आमी ना तांतू म्हळ्यार तांतू केमिकल कॉम्बिनेशन आसता क्लोरोफायरिफास डेल्टामिथरीन अले पुरा इनऑर्गेनीक सोल्युशन्स आसता इनऑर्गेनीक हे खालें जातात म्हण सांगल्यार टायम आमी स्प्रे केल्ल्या मुमेंटाक ते दर्नीक पडले ते दर्नीक मेळ्ळे भुमी फाट जाली आतां आमकां भुमी रावोंक दिता खावंक दिता आमकां एन्जॉय करूंक दिता ताच्या उपरांत आमचे व्हेकल वचोंक वाट करून दिता सगळें पुरो आमची प्रोसेस आमी जल्मातावन मरता म्हशेर ह्यात भुमीर मेल्या उपरांत मातीच जायचे सगळे प्रोसेस आमचे ह्या भुमी वयर आसात देखून आमी जाता तितली भुमी बरी करून दवरूंक प्रयत्न करचे आमचे काम एक ब्रेक काडून घेतात कोंकणी भाशेन ते कितें कार्यक्रमाचो आमचे मदें आसा आल्बर्ट डिसोजा आनीक ऑर्गेनीक कितें म्हणल्या विशयांत आनीक कुतुहलाचे विशय आमचे कडेन आसात राव आमचे सांगता पळय आमी कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडून स्वागत मोगाचेर कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदें आसा आल्बर्ट डिसोजा आनीक लॉरेटो पंचवल तालुक्यांतलो आनीक आपल्या गल्फाच्या निवृत्ती नंतर ताणें हांगा आरंभ केल्लें ऑर्गेनीक फार्मींग आनीक सॉयल टेस्टींग आनीक तातूंत तूं ताची कृशी तो मुखार सुरू व्हरता आसा आनीक ताची नॉलेज म्हळ्यार सकडी फार्मांनी वचून नॉलेज आनी कितली आसा की म्हळ्यार ही कॅन गायड यू बेटर आमी सावयव म्हळ्यार हें सावयवचें म्हणून एक आमकां एक मोगेन धरलें जाल्यार आमी 25 गाई वता दिवचे नाडचे आनी घरा येवन अरे ऑर्गेनीक काडलां घरच्यांनी विचारून रेट मात सांग आतां ऑर्गेनिकाच्या विशयी सांगतना आतां
ऑर्गॅनिक कशें तुजें आतां माती उरयची सोमा ती माती उरोवची कशी हाव इट इज इम्पॉर्टंट. आता ऑर्गॅनिक हांव कृषी करता म्हणून बायसरल्यार पावना. आता ऑर्गॅनिक हांवें डिसायड केल्यार पावना खाली डिसायड केल्यार पावना. ताका एक ताणें दृढ मन करचें, टायम जायचे आनी ताळमेळ जायचे. इतलें केल्या उपरांत हे धडू पुरो सरकारी हिट आमी कितें युरिया फॉस्फेट या कितें या पुरा सरकारी हिट म्हणटात. सरकारी हिट कितें सरकारी हिट कित्याक म्हणटात म्हाका गोतूना. गव्हर्मेंटा कित्याक मध्ये हाडटात गोतूना. ते एनपीके नॉर्मली सरकारी हिट म्हणया वय एनपीके गल्ले कोण आमी आसा वय. आतां आमकां ऑर्गॅनिका वचत जाल्यार वॉट इज द ट्रान्सफॉर्मेशन वी हॅव टू. आतां आमी आतां कितें कोले रुखाझाडाची वेस्ट, एनिमलाची वेस्ट ही पुरा घालूंक सुरू केल्या उपरांत गोबोर हे पुरा घालूंक सुरू केल्या उपरांत आमी घालचे केमिकल फर्टिलायझर्स उणे करण्याचे, हंता उणे करण्याचे एकच न्ही वय. पूण थोडे रैत म्हणटात की सक्कडी रैत सायंटिस्ट ते विज्ञानी कोणूच आसूं दी ताका खली नॉलेज आसा जाल्यार ती आमी खाण घेवची पडटा. कित्याक म्हणून सांगलें म्हजी नॉलेज अल्टिमेट न्ही. हांव एक रैत जालो जाल्यार आनी हांवें कलें केलां जाल्यार तें म्हजें फायनल न्ही. कित्याक म्हूण सांगल्यार तुजी नॉलेज दुसरीच आसूंक पुरो, तिसऱ्याची प्रॅक्टिकल नॉलेज ही तिसऱ्याची आनीक आसूंक पुरो. हर एकल्याची नॉलेज फायनली आसची की आपल्या क्रॉपा वयर ती सांगाता घालून ते तो ताच्याच प्रमाणे चलता. पूण सांगाता घालून ती यूज करची बदलून काय म्हजी हांव तें एडॉप्ट केलां. हांव तुवें सांगलें आयकता ताणें सांगलें आयकता हें म्हाका कितल्या रितीन आनी खंयच्या रितीन खंयच्या मापान म्हाका उपयोग पडटा म्हणलें गरजेचें. तें करून जाल्या उपरांत आतां ऑर्गॅनिक कृशी केली पूण म्हजी मातयेची भलायकी कशी आसा, आमकां कुडीची कशी भलायकी कशी आमी तपासन करता तशेंच मातयेची तपासन आमी करना. आतां मातयेन म्हज्या कालें आसा एक रूख झाड वाडोवंक सदांच लगभग 17 ते 18 नमुनेचे हे जायचे काले म्हणटात इटाची अंशां गरज आसात. तातूंत मॅक्रो न्युट्रियंट्स आनी मायक्रो न्युट्रियंट्स म्हणल्यार ओट्टू मेळोन 17-18 अंशार जातात लगभग. त्या दळा मात्र एक रूख जड वाडोवंक एक जाय जाल्लें वातावरण भुमीन मेळटा. आतां ह्या इतल्या आयटमा पैकी गरज आसचे थोडे 11-12 ते गरज आसचे उरले वातावरणांतून मेळटात. ते भुमींत आसात की म्हजें ना म्हणलें म्हाका गोतूना. हांगा आमचे रैत एक मिस्टेक करतात की या तांच्यान ओन करतात की म्हाका म्हणलें गोतूना. पूण हांवें चिंचे प्रमाणे आळे सायबा तूं ओलो हीट घाल, आतां नवें मार्केटीक आयलां तूं हें घाल तें घाल वो देदेस्पोर जावन आले पुरा हीट घालूंक वयसरलो जाल्यार ताचो वर्कींग कॉस्ट कितलो जालो, ताका फाल्यां इल्डान मेळचे पयशे कितले जाले तें ताका लेखना. ताणें हान घाल्लेंत आयलें मुळाक. तुज्या मातयेंत खाले जायजे उणें पडलां तेंय घाल ताका. तें घालीचें जाल्यार मुखार येताना माती तपासन करचें म्हणलें गरजेचें. आतां आमी हांवें आनी म्हज्या भावा कडेन आलोचन करून जाताना आमी हें घालया म्हणलें एक आलोचन आयली. आनी हें मिशीन नाबार्डांतल्यान फंडींग जालां त्या कंपनीक. नाबार्डांतल्यान एप्रूव्ह जालां, ICAR तावनी एप्रूव्ह जालां, नार्म तावन एप्रूव्ह जालां. सो तले एक मिशीन आजकाल आतां माती टेस्ट करतना लगभग 15 दीस जाय तितलें काम आसा वय. आतां हांगा कोडयाळान ती करतात थोडे. तुका हांवें माती हाडून दिली जाल्यार म्हज्या घरची तुका 15 दीस जाय न्ही. हे म्हज्या मिशिनाक गरज ना. आतां नॉर्मल टेस्टिंग पिरियड जाल्यार 15 दीस जाय. 15 ते 20 दीस ते तांचे डिपेंड जावन आसता. ताका म्हणल्यार तितल्यान काम आसा. हें पुरा मॅन्युअली जावन करीचें. आतां ह्या मिशिनांत आमकां फस्टाक 2 मिशीन आयलीं. एक 4 टेस्टाकान जाताल्यो 4 टेस्टाकान जाताल्यो. त्यो एक पटी आमी माती सुटेबल कंडिशनार आसा जाल्यार आमी ती त्या मिशिनाक दिताना आमकां खाली फीड करूंक मात्र ताका मागीर उरले कॅमिकल्स ऍड जावन आसतात ते आमी घालीचे ताका. माती ताका दिल्या उपरांत ते 1 घंट्यान रिजल्ट दिता. इलेक्ट्रॉनिक ते कम्प्युटरायज्ड आनी ते ऑनलायनार काम करता. आतां आमी कंप्युटर ऑन करतना डाटा ऑन केलो जाल्यार इंटरनेट दिजे वय इंटरनेट दिजे ते कंपनी वट्टू कॉर्डिनेट जावन आसता. ते हांगा तावन टेस्ट जाल्ले बरीत रिपोर्ट जनरेट जावनूच आसता वय फीडबॅक वय ती एक व्हडली प्रोसेस. आनी आयच्या अंतरजाळा वरवीं हे एक आमकां सुला भायर मेळ्ळें म्हणलें एक बरें विशेश वय. आतां तांणी तुज्या मॅशिनाक ते तली एक प्रोसेस आसा. आतां ह्या मॅशिनांत
पहिले 2 आसली आता तांणी सर्तीक ताचे रिसर्च करून ते दोन्ही काडून सिंगल मिशनांत 11 टेस्ट केल्यात तांतू NPK, pH, ऑर्गेनिक कार्बन, मायक्रोन्युट्रियन्स इतले पुरो टेस्ट जातात आणि ताची पर्सेंटेज थंय दिता लो आनी हाय असलें हें परत दाखयता ताचे वयर डिपेंड जावन हो रिपोर्ट पळोवन म्हज्या मातयेंत कसली डिफिशियन्सी आसा कसलें उणेपण आसा तें पयलें समा करून मागीर उरलें कलें घाल तुका माती खंय तरंडीचे ती माती काडूंक एक ताका प्रोसेस आसा कशें आतां एक छवका जागो जाल्यार 4 मुल्यांची माती आनी 4 मुले जाले सेंटर तातूंत माती करतना तूं कसलें क्रॉप करताय तूं कसलें बेळें करताय ताचेर डिपेंड जावन आसा तें आमी इसारल्या उपरांत आतां माडी लायता पयलीं तुजे कडेन इसारीचे वय नाही तो कसलें बेळें करता म्हाका नाही, कोत्ता तुझ्या कडेन सांगायचें. आमी इसारता तूं कसलें बेळें करताय माडी लायताय ओके बरें 1.5 फीट म्हणसर गुंड वसाचे ती काडची प्रोसेस आसा ताका वी कट आनी ब्रास आसा ते टेक्निकल तें एकच आमी सांगता नंतर ते थोडे समजल्ले आसतात ते खाण हाडून येतात ताच्या उपरांत तूं रांदय करता जाल्यार 1 फीट म्हणसर पावता या अर्दें फीट पावता आतां ह्या थोड्या आयटम्सान आमी चेक करतना खंयचे उणे आसात तो एक उणो आसा जाल्यार उरले कंटेंट ताका मेळच्याक समस्या जाता आमी मायक्रोन्युट्रियन्स घाले चिंता मायक्रोन्युट्रियन्सांत हे मॅक्रो न्युट्रियन्साच्या कॅटेगरींत येतात तातूंत कॉपर मागीर आयर्न अले पुरा मायक्रो आसात ते जडाक उण्या मापान जायचे किल्यागांतल्यान नाकात पूण ते जायचे ते गरजेचे वय आतां एक खंयचे कंटेंट उणें आसा त्या कंटेंट उणें आसल्या वरवीं ताका हे तुवें कितें घाल्ले उरले आसात पळय ते मेळच्याक हरकत जाता वय त्या देखून तुवें कितलेंय फीड कर कोणेंय घाल हें घाल तें घाल फायदो ना माती टेस्ट कर कसलें कंटेंट उण्यान तें घाल समा कर मागीर कितेंय घाल आनी आतां मिशन आमी हाडून जाल्या उपरांत आमी एक कितली रेट दवरची म्हणली आलोचना केल्ली रैतांकी भार जावन वय रैतांकी भार जावन वचो आनी आमकांय मुखल्या फ्युचराक लॉंग रनाक बरें जायचें मशिनरी म्हळ्यार उपरांत लायफ आसता आनी आतां हातूंत नाबार्ड ICAR हे पळय इनवॉल्व जाल्यात म्हणटाना आमी इल्लें आलोचना करचें पडटा देखून आमी सादारण एक कोणें एक आमकां सांगलें 2000 दवरया तुमी म्हण कित्याक म्हळ्यार माती टेस्टाक 11 एलिमेंट टेस्ट करचे जाल्यार हासन आनी कोयंबतूर करतात लगभग 3000 ते 4000 जातात पूण आमचे कडेन 11 टेस्ट करतना आमकां मॅन्युअल आमी करिना मिशीन एका घंट्यान रिपोर्ट दिता जाल्यार आमी ह्या एका डिसिशनाक पावल्यांगी 850 दवरचें म्हण केलें मिनिमम आमकां तातूंत व्हडलो कांय लाभ येना आतां टेक्निशियन आमी भायले दवरुनात हांव म्हजो भाव आरवीन करता आनी मेजर काम म्हजो धाकटो पूत आनी आरवीन असो धाकटो पूत हे येवन करतात एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंत लेखित कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा आल्बर्ट डिसोजा आनीक लॉरेटोच्या बंटवाळ तालुका आसा तो आनीक सॉयल टेस्ट करची कशें म्हणल्या विशय तुका सांगता आसा आनीक कितें इकॉनॉमिकल गल्फागरान मिशीन घाल्यार कितें इकॉनॉमिकल सांगता तसा राव आमचे पळय आमी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित एक कडेचें सेशन आसा राव आमचे सांगता एक ब्रेक काडया मशीन लेखित ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा आल्बर्ट डिसोजा एक सॉयल टेस्ट करचें कशें तुमच्या गाद्याची या पटल्या भितूल मण्ण कशी टेस्ट करची आनीक ताका कितें ऑर्गॅनीक उणें आसात ते कशें फीड करचें म्हणल्या विशयान तो एक्सपर्ट आनी आमच्या मध्ये तो आसा आनी कडेचें सेशन आसा सांग खंयचे पुरा आतां तुवें सॉयल टेस्ट करचें कशें तुजे कडेन हांगा तुजे कडेन आतां हे पुरा बॉटल्स आसात आमच्या देखीन पालो या आमची सण्णां गिण्णां हाका ऑल्टरनेटीव न्ही ऑल्टरनेटीव वय पूण कालें वता की हे एक प्रोडक्ट्स थोडे हे घालून माती बरी करच्याक जाता आनी कितें आमी ऑर्गॅनीक म्हणटा ते हे प्रोडक्ट घालून हे पॉयझन न्ही हांव हें प्रमोशन करच्या खातीर सांगचें न्ही हे म्हजे कडेन एक सोल्युशन आसा दुसरें
रूख जडान ती ताका जाय जाल्यार तेले सोल्युशनाचे रूख आसात आतां उदाहरणाक जाल्यार ग्लॅरिसिडिया तो बारी इट आसा पालो म्हणटा हांव. ते ग्लॅरिसिडिया ते आमी कले सरताना आनी प्रतासो पालोय घाली येता आनी माड ताचे पिडे आनी ताचे सकट प्रोडक्ट पोटॅशाचे कंटेंट आसा वय आतां पिडो घाल्ले तशें उदाहरणाक हांवें पिडो घालो सायबा पोटॅश आसा तातूंत तो पिडो कुंबू जावंक 1 वर्स लागता हांवें राखोर रावचे ते दोमशेर हाका ऑर्गेनीक म्हणचे आनी ताचे हे घाल तुजे सण्णी तशेंच कातो आतां कालें करतात थोडी मशीन आयल्यांत ते पिडे सण्णां आनी पुरा माडाचे वेस्ट ताका दितात पिठो करून ते आनी किसड विग्गी तुका विग्गी जायचे पिठो करचें केलें म्हणजे आनी वय आसा जाल्यार आतां हांवें पुराय आयकलें आमी एक ते भाड्याक मशीन हाडच्यार आसा पूण आर्मीन कोणा कडेन उलयला ते मशिनाक सण्णां पिडे पुरा दिले जाल्यार ते कोकोपीट जावन भायर येता आनी तो विग्गीस मेळच्या खातीर उपेग जाता आनी आतां हातूं आमी आतां पयलीं समजून काण घेवचें हांवें कळ्ळें घालीचें आतां पोटॅश हातूं आसा ओके हें घालें आतां म्हाका इल्लोसो इटाचो पालो अवेलेबल आसा कित्याक हांवें घाललो जो घाली येता आतां चिंताप म्हजे कडेन तासाचें आनी हांवें तें कार्य रुपाक जारी काडीचें कशें माती बरी उरयचें मुखल्या हांवें बरें करून जियेचें मुखल्या पिळगेक हांवें मातयेची भलायकी बरी दवरून मुखल्या पिळगेक हांवें शाबीत राखचें हो आमचो एम जावन आसा उद्देश आसा कृषिकाचो सांगातात आज हांव अशें पॅन्ट शर्ट घालून कारार भोंवता जाल्यार घरा पावतना गाद्यांत नाजाल्यार काम करूंक वता आसाचें इतलें करूंक वता आसा जाल्यार मात्र आतांच्या आधुनीक मनशांनी कृषी करूंक जाता सकट भुमी आसलो रयत न्हय आनी रयत कितें ताची भुमी आसा तो कृषी करता तो रयत जावन आसता तो हर एकल्याडे येणारा जागो म्हणटात ते न्ही तूं कृषी के न्ही भोवंक एक वता आसाचें कृषी करूंक एक वता आसाचें देखून आमचे कोण ग्रेस्त आतांच्या समाजांत आमी कृषीक ग्रेस्त कित्याक म्हूण सांगल्यार खंयचेय समस्या येवन दीत आमकां जियोवच्याक हरकत ना म्हाका कोण एकलो फाटल्या दिसांनी म्हणटालो कोरोना आयलें सायबा आमचें मुग्धालें म्हणून हांवें सांगलें कोणें सांगलें ना तूं कितें करताय तुजें कांय एक 2 रांदयेचीं झाडां घालून तुका व्हड करूंक जाता जाल्यार तुका जियोंक जाता आतां म्हळ्यार तुवें म्हणच्या रितीचेर एका गुणयेंत माती आनी बरी करूंक जाता गोणयेन जाता टॅरिसार जाता आर्टिफिशियल जाता आर्टिफिशियल म्हणटा तूं तित्त हांवें सांगलें न्ही आमचे मण्णू होण्णू ती बरी माती तूं ताका दिताय त्या झाडाक कालें जाय तसो तूं पोस ताका समजोवन ताका तूं पोस करताय तें व्हड जालें आतां तूं एक 10 रुपया 20 रुपया खर्च केले एक 5 रुपया सडत जाले म्हण चिंतया तुका सांजेर वचून हितला तो आज 4 भेणां जाल्यां हांवें वचून रांदतें म्हणटाना ताची जावची खुशी इंगडच तुज्या प्रमाणा प्रकार सावयव म्हणून आमी खंय मार्केटान परचेज करतना तुवें कालें करता थंय पयशे दिवन हाडये शिवाय यू कांट गॅरंटी इट तें ताका एक कॉन्ट्रोवर्सीचो सब्जेक्ट कित्याक म्हूण सांगल्यार द विल ऑफ दॅट पर्सन वय कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी ह्या विशयान एक फायनल वर्डिक्ट दिवंक जायना ती खंय तावन आयिल्ल्या सोर्स म्हणून वर्डिक्ट दिवंक जायना हांवें आतां सांगलें बरी फाल्यां पक्कन खालें त्या झाडाक कीड आयली मोरचे स्थितीक जालें हांगा ह्या मनशाचो जीव अर्दो जाता हांवें लायिल्लें गेलें न्ही सायबा ताका स्प्रे केलें जाल्यार तें न्हय जालें देखून हांव हाडिना सावयव म्हणली हाडिना म्हाका हाडूंक आसा जाल्यार खाली हाडची नॉर्मली बी आतां मंगळुरांत आमकां मस्तू कडेन सावयव प्रोडक्ट म्हणून विकतात आमी थंय वचून हाडटा वय मस्तू जावन अशें न्हय हांवें एक पोर घरा एक मोगे हाडिल्ल्या 60 रुपीज घरा म्हाका त्या मोग्याचे अंशी सोमां पुरा पुरपुरली कित्याक म्हळ्यार 60 रुपीज म्हळ्यार अशें हाडचे जाल्यार 25 रुपयान मेळटा वय तशें म्हणून खरी नातलेत म्हूण नात एकदम हॉनेस्ट जावन करचे मनीस आसात पूण तांणी चिंतलो तितलो यील्ड येना देखून ताणें ताचें मोल डबल दवरचें पडटा ताका तें नंतर वर्कआवट जायना ताका 10 भेणां जावचे कडेन हांगा 5 भेणां जातीत अशें थोडे समस्या आसात तुजी फॅमिली तुका कशी हेल्प आनी तूं म्हज्या फॅमिली म्हज्या मॅटर्सांत इंटरफियर जायना पूण खुशी आसा खंयच्या येजमानीचें नांव जॉयस मेबल पिरेरा वय तें टिचर जावन वावुरता मोडांकाप
तशें आज येवचें आसलें पूण ताका तुझ्या या लपड्याने तिका फुरसत ना ना जालां जालें म्हळ्यार आजकाल या लपड्यात बरो फुरसत ना आजकाल तांकां बस्तू काम आसा म्हणजे तशें जावन हे तुझे सावळ्या मात पडो तिका फुरसत ना भुरगे तुका हाव दे आतां व्हडलो पूत आसा ताणें खालें करचें की म्हणून चिंतल्या टायमार कृषी सिलेक्ट केली आनी तो मेरिटार्थ गेल्लो जाल्यार आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता कॅनडा आसा जालें तो ताची आतां इंडियाक पाटी येवचें ना व्हडलें आमच्या हांवें कडेन भाशण दिल्लें आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्ल्यांक इंडियांत बरो पोस्ट मेळटा हांगा गव्हर्मेंट वय पूण हांवें कडेन एक भाशण दिल्लें आसा आतां इंडियांत आतां पोस्ट पुरा आसले खाली खंयचेय रिफील करुनात हें करुना ते भरती करुनात देखून हांवें सांगलें म्हाका एका कडेन ल्हानशें भाशण दिवंक मेळिल्लें कॉलेज स्टुडंट्सांक तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें शिकया इंग्लीश वाचया कन्नडाचो मोग आसूं दी पुरो इंग्लीश चड ध्यान दिया तुमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार भायर वचया आमी आमचे सकडी आमचे राजकारणी एक आनी कोणी म्हणटी जाल्यार हांगातून पलायन करतात म्हणून दीत तुमकां फाल्यां ते बती दिनात ह्या फाल्यां जेवंक दिनात तांचे भुरगीं अमेरिका कॅनडांत वय देखून तुमची वाट तुमी पळया इंग्लिशांत बरें हिडीत आसूं दी म्हणलें हांवें देखून म्हाका एका मास्टरांनी सांगलें तें कित्याक म्हणून हांवें सांगलें तुजें कन्नड उलोवन खंय कॅनडा घेताय तूं खंयच्या अमेरिका घेताय देखून मनशान सुखी आसा जे सर्वे जन सुखीनो भवंत म्हणटा आमी ताचे खातीर आमी जियेचे जाल्यार आमकां खावंक जाय कृषी केदाळाय आखेर जायना कृषी आनी मुखारी आसतली कित्याक म्हळ्यार मनशान वाचचें कृषे वरवीं त्या देखून आमी कितें करचें म्हण सांगल्यार कृषयेंतय कोण जे करता कितें नवे नवे संगती करूंक जाय जे त्यो आपणायचे एक 10 जाणांचे हें काण घेवचें अभिप्राय काण घेवचे अभिप्राय काण घेवन ते सांगाता घालन कशें मुखार वचेत म्हणलें करचें वय कोंकणी भाशेंतल्या कार्यक्रमाक तूं येवन हांगासर 1 घंटोभर आमच्या लोकांक दर्शकांक भोव बऱ्या रितीन एक सावयव कशी ऑर्गेनीक कृषी कशी करीचे आनीक सॉयल टेस्ट करच्या विशयान मुस्तोणांक ते कळीत आसा हाच्या विशयात बरी माहिती दिली तुका देव बरें म्हणटा आमचे पुरा वीक्षकांक तुजे जावन लाभ जाला कोंकणी भाशेंतले नेकेत 161 जावन तूं आमच्या मध्ये आज आसुरले तुका सगळ्या V4 न्यूज टिमा तर्फेन म्हजे तर्फेन आनी सकळ दर्शका तर्फेन देव बरें करूं देव बरें कोंकणी भाशेंत नेकेत ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आल्बर्ट डिसूजा आसलो ऑर्गॅनिक एग्रीकल्चरा विशयान फार्मिंगा विशयान आनीक हांगासर ताच्या कितें ऑर्गॅनिक रितीन केमिकल्स न्हय जाल्ले ॲड करयेत आनीक सॉयल टेस्ट कशें करी हाच्या विशयान ताणें संपूर्ण म्हायती दिल्ली आसा तुमी आमचे सांगता हर एक हप्त्यांत राखो रावतात आनी नव्या विशयाक राखो रावतात तुमकां हर एक प्रेस्तारा आयिल्ल्या देव बरें म्हणटना हांव रेमंडी करून ताकडे परत मेळटा परवा प्रेस्तारा नमस्कार सरांक देव बरें करूं